मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुणकार रान हक्क खटले आणि म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज येता त्या 31 डिसेंबरा पयलीं 100% निकालात काडटले। तशेंच लोकांक तांचे हक्क मेळोवन दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिलां। सांखळे जाल्ल्या जनकल्याण शिबिराच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। कारण जी घरां 21 वर्सां कायदेशीर नासली, म्हाका खबर आहा की आयजूय बी प्रत्येक जाण कोणाच्या म्हणजे शेजाऱ्याच्या घराचेर घालता, ना जाल्यार आपलोच घरातल्या घराचेर घालता आनी तें घर मोडून उडोवपाचो प्रयत्न करतात। वेगवेगळे हितूर गजाली खूब आसात, बट तें घर आज रेग्युलरायज करपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां। आज आमी लोकांक अपील करीत आसा, हांव परत सांगता की आमी फुडल्या 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या मामलेदारां कडेन आसलेल्यो मुणकारीयल केसीस किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट आनी म्हजें घर हाच्या अंतर्गत केल्ल्यो सगळीं एप्लिकेशनां 100% जी आहा ती निकालात काडटले। 100% तांचे अधिकार जे आसा हे तांकां दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकार करतलें। हांवें जनसाथी नांवाचो एक प्लॅटफॉर्म सुरवात केला VM साळगांवकर कॉलेजीच्या बरोबर। हांव सगळ्या सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां सगळ्यांक सांगता, गांवांत वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता, एदभर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें, तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा, ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय आं, आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू, हय तुजें झाड मोडूंक जायना, कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो, तूं फी म्हाका दीत राव, झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले। तो म्हणटा झाड मारूच नाका, आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें, एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात। किंवा एदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मीटर जागो घेतलो, इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता आनी केस चलता कितलीं वर्सां? 10 वर्सां केस चलता। कित्या खातीर? तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता। पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म VM साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला, दोगांयकूय विचारात, तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना, तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना, तुमी तयार आहा VM साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात, एडवोकेट आहात, ते तुमचो विशय सॉल्व करतले, ते तुमकां घेवन बसतले। कांय नाका एडवोकेट नाका, कांय नाका, पयशेय फारीक करपाचे ना।